तो दुसरी ओड्यार सोडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो आनी अवचित आंतरुणार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूशी हाडलो. ताचो भावात पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, धीर धर पुता, तुजी पातकां भोगसुलीं. हें आयकून थोड्या शास्त्रांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करता. तांची चिंतना वळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत वायट कित्याक चिंततात तुमी? तर ह्या दोनांतलें खंयचें म्हणूंक अदीक सोंपें? तुजी पातकां भोगसुलीं अशें म्हणूंक, वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारान पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां कळून येवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजें आंतरून उखल आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपले घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो.